नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. वाजे शिरोड्या संदेश नायकाच्या घरार ट्रक उमतो. पाक केल्ले स्कूटरीचेर लुकसाण. फुडल्यान येवपी मोटरसायकल वाल्याक धपको दिवन ट्रक रस्त्या भायर घातलो. नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक उमतो. आयतारा राती उसरा ही घडणूक घडल्या. सुदैवान जिवीतहानी ना. मोटरसायकल रायडर जखमी. वाजे शिरोडा हांगासर संदेश नायक हाच्या घराचेर एक आयचर ट्रक कोसळ्ळो आसा. ह्या ट्रकाचो एक्सिडेंट म्हणल्यार पयलीं एक टू व्हिलर ओवरटेक करतना ताका टू व्हिलर मेळ्ळी. टू व्हिलराक ताणें खंय तरी डॅश दिल्ली आसा फाटल्यान आनी तेज्या उपरांत ताजो कंट्रोल वचोन ही संदेश नायक हाच्या घराचेर लवंडलेलो आसा हो ट्रक. कसो कितें इन्सिडेंट जालो हांगासर? राती परत 2 सुमार असो आमकां आवाज येयलो लागता घडाक करून म्हणून आमी भायर येवन पळयतरी आमची अशी भायर येवन पळयतरी एक ट्रक पडलेलो आसा आनी आमी लायट पेटोवन पळयली. मागीर तो ट्रकाचे वयले आमची छप्पर आसा पळय पत्रे घातलेले आसा ते घराचेर पडली. पत्रे मातशे डॅमेज जाले आनी म्हाजी गाडी पार्किंग करून दवरलेली ती डॅमेज जाली सर टोटली अशी. टोटल गाडी तुजी डॅमेज जाल्या, फूल गाडी डॅमेज जाल्या टोटल? हय. आनी पत्रे केन्ना घातिल्ले? ते वयल्यान तो पत्रे वयल्यान गाडी वयल्यान पडले न्हू, पत्रे डॅमेज जाले सगळे. पत्रे केन्ना घातलेले तुवें? पत्रे जाले आतां 7-8 म्हयने जाल्ले घातले, नवे घातलेले. कशी कितें पडली ती कळ्ळें तुका? ना कांय पळोवना, पूण ती रातची आमी उठोन पळयतरी पळयलें आनी वयल्यान सकयल पडलेली आशिल्ली आमी उठचे पयलीं. सुदैवान सगळीं घरा भितर आशिल्लीं, रातची न्हिदलेलीं आनी भायर कोण नाशिल्ले. दिसाची समज जर ही घटना घडलेली जाल्यार खुबशे मार कोणाक लागतलो आसलो, पण राती जाल्ल्या कारणान कोणाक कांय लागोंक ना आनी तेजे घराचें कितें फुडलें जें आसा तें सगळें लुकसाण जाल्लें आसा. आनी पोलिसांनी सद्या पंचनामा करून तेजी एक गाडी बीन पोना त्या ट्रका पोना उरलेली आसा. सो आजून पर्यंत गाडी काडूंक ना. क्रेन हाडून सद्या गाडी काडपाचो पुलिसांचो प्रयत्न चालू आसा. शिरोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत सनबर्नाक आयिल्लो दिल्लीचो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो सोंपलो. शेनवारा तो खंय वांगड्या बरोबर धारगळे सनबर्नाक गेल्लो. उत्तर गोंय एसपी अक्षत कौशलाची म्हायती. म्हापशा एका खासगी हॉस्पिटलांत उपचार घेतना खंय सोंपलो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान मरणाचें कारण अजून स्पश्ट केल्लें ना. विसेराची कॅमिकल टेस्ट करची पडटली म्हूण रिपोर्ट सांगता. गोंयांत सनबर्न इडियम फेस्टिवलाक आयिल्लो दिल्लीचो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो सोंपलो. उत्तर गोंय एसपी अक्षत कौशलाची म्हायती. तो वांगड्या बरोबर खंय सनबर्नाक गेल्लो. 9:45 वरांचेर तो बरो ना जालो. ताच्या उपरांत ताका म्हापसा एका खासगी हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेलो. थंय सोंपलो. कूड जीएमसीत पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. एसपी अक्षत कौशलाची म्हायती. GMC has conducted postmortem of Delhi native Karan Kashyap, but the postmortem report is inconclusive. Without giving any exact cause of death, the postmortem report says that further chemical analysis of viscera is required to ascertain the cause of death. Karan Kashyap had attended Sunburn EDM on Saturday evening, and after that he fell unconscious and he was admitted in a private hospital at Mapsa. But on Sunday morning he died. Later his body was sent for postmortem to the GMC, and now the postmortem has been conducted. But it will take some time to ascertain his real cause of death. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर फोग काढला. खोलायेन चौकशी जावची म्हणून काँग्रेसीची मागणी. पर्टिक्युलर इश्यू जो पळय सांगतना आमी रेज केला असेंब्लीत इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू आनी म्हाका दिसता देर हॅज टू बी अ व्हेरी सिरियस इन्क्वायरी इन टू दीस बाय द गव्हर्मेंट. द गव्हर्मेंट शुड नॉट बी हँड इन ग्लव्स विथ सर्टन एजन्सीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. This is a very, very serious issue. We had raised it, and whatever we raised is turning into reality. आमचेर 100 करोडाची डिफमेशन केस घातली. They tried to stifle our voices. But you see the reality today. What is the cause of this death? What did this boy consume? Whether what he consumed was legal or illegal. That the boy had consumed something in Sunburn, and then he was not feeling well. He was rushed to the private hospital in Mapsa.
where he died, and then they were taking the body for post-mortem to GMC. It is sad because when such kind of deaths take place at these events, it brings us memories of what people have been echoing, what people have been saying, right from the organizers to the police to every security, because the manner in which things can slip in, even the best intentions you may take. पेडणेसारखो तालुको आजवर हे अशा सगळ्या गोष्टींपासून पयस असतो. त्या तालुक्याक सनबर्नच्या रुपान आमी परत एकदा वायट मार्गाचेर वळपाक लागले. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीचे थंय मरण जावप कारणां कितें ही सोदची पडटलीच. पण तो आवाजान ते जालें काय कितें की त्या ठिकाणी मेळणाऱ्या दारू समान नशेमुळे झाले, ड्रगमुळे झाले, हे सरकारान अगदी स्पष्टपणे जनतेक सांगचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयतारा 2 जाग्यांचेर जाल्ल्या एक्सिडेंटांनी 2 जाण सोंपले. कुचेले 2 टू व्हिलरी मदीं एक्सिडेंट. शिवोलचो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो एरन फर्नांडीस आगताक सोंपलो. दुसरे वटेन आक्षे जाल्ल्या एक्सिडेंटांत वास्को वरुणपुरीच्या 39 वर्सां पिरायेच्या राजेश नायकाक मरण. आनीक 2 जाण गंभीर जखमी, जीएमसीत एडमीट. आयतारा फातोर्डे कडेन कुचेले म्हटल्यार हांगासर एक टू व्हिलरामध्ये एक्सिडंट जालो आनी एक्सिडंटान एकलो सोंपलो. तो शिवोले रावपी भुरगो आनी दुसरो जो दुसरे गाडयेचेर आसलो तो इंजर्ड आहा. ताका हॉस्पिटलान ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसा. उपरांत एक्सिडंट जाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी वचून पंचनामा केलो. एक्सिडंटान तो सोंपलो. ताका पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका मागीर डेड डिक्लेअर केलो. उपरांत जो दुसरो इंजर्ड आसलो ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. डिस्ट्रिक्टांच्यान मागीर जीएमसी शिफ्ट केलो आनी ताचेर सद्याक ट्रिटमेंट चालू आहा. कितें इन्वेस्टिगेशन आहा तें म्हापसा पुलीस करता. दुसऱ्या वटेन आक्षे जाल्ल्या एक्सिडेंटात वास्को वरुणापुरीच्या 39 वर्सां पिरायेच्या राजेश नायकाक मरण. आनीक 2 जाण गंभीर जखमी आसात. तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी थार चलोवपी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. थळावे उलयता ते प्रमाण थार वालो रश ड्रायव्हिंग करतालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव म्युनिसिपालिटी मार्केटांतली कांय शॉपां रातीं 2 चोरांनी लुटली. शॉपांच्यो दोरयो तोडून कॅश व्हेले म्हूण शॉपकार मिडिया मुखार. चोरी करपी 2 जाण सीसीटीव्हीचेर कॅप्चर जाल्यात. शॉपांत आशिल्ल्या सामानाक हात लावंक ना, फकत कॅश व्हेले म्हूण शॉपकार सांगतात. पालिकेन आनीक सेक्युरिटी गार्ड दिवचे म्हूण मागणी. 8 बाजार आयले तेन्ना हे चोरी जाले म्हणून रशी बी ओपन केल्ली पळय जाल्यार मागे चोरला. 500 दुकानाचे सेक्युरिटी करपाक शकना. कमीत कमी हांगा त्या गेटीचेर ह्या गेटीचेर त्या गेटीचेर कमीत कमी 3 सेक्युरिटी जाय आसता. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता, असोच इन्सिडंट आमी आनी एकदां जाल्लो. ते भायर एक झोत्याचें दुकान आसा भितर सरतना ते रातचे 2 सुद्दां दुकानां उक्ती दवरतात. आतां एक सांग, आमी तांकां सांगलेलें रातचे आतां सिजन म्हणून आमी एक मातसो तुका ओगी रावता कितल्या 11 सुद्दां 12 सुद्दां लायक म्हणून. एकटे दुकान तर 12 1 सुद्दां तुमी उक्ती करपाक लागले. सेक्युरिटी तुमगेलें दुकान सांबाळटलो काय हे सांबाळटलो. तांकां सांगलेलें आमी 10:30 म्हणल्यार आमी मार्केट बंद करतले. आतां 1 तारखेच्यान 10:30 म्हणल्यार आमी कोणाक मार्केटान जावपाक दिवपा ना. 10 म्हणल्यार आमी गेटी बंद करतले. शिगा दिवन तो खंय पयशे आनी थंय तेंच्यांनी हात घातला. कोणाले 5,000 कोणा 2,000 कोणा 1,000 अशें मोठ 200 300 कितें आसता तितलें सगळें उबारलें तेंच्यांनी. सामान कांय व्हरोना. सामान एक कोणा एक वॉकल आनी एक बेल्ट कितें आनी दुसरें आनी कितें बारीक व्हेला. पारोडेच्या WRD कनालाक क्रॅक गेल्ल्यान आनी कांय पोर्शन कोसळिल्ल्यान उदक शेतांनी शिरता. ह्या कनालाक खंय 18 ते 20 वर्सां जालीं, मात जाय तसो मेंटेनन्स जायना म्हूण थळावे सांगतात. बेगोबेग हो कनाल सारको करचो म्हूण लोकांची मागणी. मजगतीं WRDच्या इंजिनियरान ह्या कनालाची पळोवणी केली. कनाल सारके करपाचें काम रोखडें सुरू करता म्हूण उतर दिलां. सांगपाची म्हणल्यार आतां हो कॅनल म्हाका दिसता करून जवळ जवळ 18-20 वर्सां जालीं हो कॅनल बांदून एका उदक सोडलें जाल्यार. पूण ताचे नंतर हाचे प्रॉपर जे पळय मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना. ताचें कारण म्हणल्यार कितें आसा, हांवें म्हणटा प्रमाणे आतां ताका हेजें उदक जें आसा तें इंडस्ट्रीक वता. वेर्ना इंडस्ट्री किंवा जुवारी इंडस्ट्री जायते इंडस्ट्रीक वता. सो तो बंद कर, मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरलें जाल्यार तेंची त्रास जाता, तेंचो लॉस जाता. त्याची कारणां लागून ताची सारकी मेंटेनन्स करपाक पडना. सो हांवें उदळूच सांगलां की तेजेर कितें तरी उपाय योजना करून ताचो कितें तरी ताका ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून हो रिपेर करपाची गरज आसा.
हे जेन्ना कितें जाता तेन्ना हांगा येतात हांगा एकट्या सुद्दां इंजिनियरां आनी कोणाक कांय खबर ना कॅनला कितें आहा म्हण तें तांकां तर खबर आसलें जाल्यार ही निवासान जाता आसली दोनूय सायडीक कॅनलाच्या गव्हर्मेंटान एक्वायर जाग केला एज पर मुगे हाजे प्रमाण जाल्यार 3-3 मिटर कित्याक फाल्यां कितें अशें तशें जाल्यार गाडी हाडपाक आनी गाडी न्ही चलत वचपाक मेळना हे मेंटेनन्स गव्हर्मेंटालें आनी हे हांगेलें सगळ्या इंजिनियरां पळोवपाक सुद्दां येना हे आतां धांवड येतात ओन्ली बिकॉज ऑफ जुवारी पोट भरपा लागून हांव सांगता कित्याक तांकां उदक मेळना म्हूण हे धांवड येतात आनी हें काम सुद्दां जुवारीच करता हांव सांगता तुका इजिप्शियन मिरांडा ही सब रिजनसान म्हाका हांगा चार्ज आहा आमी इन्स्पेक्शन केला सो कॅनलाक कांयच जावं ना आमची क्रॉस ड्रेनेज आसता पळय क्रॉसींग ते कित्याक ताका थोडीशी माती गेली आनी थोडीशी लिकेज जाली ते कित्याक जालां आमी उदक मातशें चड गेलें रिवर्स फ्लोवाचेर ती माती गेल्या सो आमी आतां ती इन्स्पेक्शन करून आमी आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार ते रिपेर जातले पूण कॅनलाक कांयच जावं ना म्हाका मॉर्निंग कॉल येयलें की कॅनल ब्रेकडावन जालो म्हूण आनी ते बेगीन फोन मारलो WRD आनी तशेंच आमचे MLA कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताकाय फोन मारलो आनी तेणें सांगिल्लें आपूण तांकां ऑफिसरान धाड म्हूण आनी ते येयले चोवपा आनी तेमी रेस्टोरेशन वर्क इन प्रोग्रेस आहा तेंगेलें आनी कितें जालें आनी ते हें जावपा कारण म्हळ्यार की ते कॅनल ते उदक चड सोडा आनी ते कॅनल ओवरफ्लो जावन तें ब्रेकडावन जालां केरी आमरखण्याक जोडपी सांकवाचें बांदकाम पुराय 5 म्हयन्या भितर सांको उक्तावणाक तयार अंदू देमायज पडिल्ल्या पावसान सांको व्हांविल्लो केरी आमरखणे वयल्या लोकांक फोंड्या वतलो जाल्यार 8 किलोमिटरचो भोंवडो मारचो पडटालो आतां सांको तयार जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या बेगीन काम तडीक लायिल्ल्यान मंत्री गोविंदाचे उपकार मानल्यात केरी टू खेड्या म्हणटा तो रस्तो जो पावस पडटा त्या हितूर हो पूल कोसळून गेल्लो आसा 18 जुलयाक देमायज पडपी पावसान केरी आमरखणेचो हो पूल कोसळिल्लो ताच्या उपरांत 32 सुमार घरांक फोंड्या येतलो जाल्यार 8 किलोमिटर भोंवडो काडून येवचे पडटले ताच्या उपरांत 29 सप्टेंबराक पुलाचें काम बेगीन करचें म्हूण थळावे रस्त्यार आयिल्ले जुलयांत हें जाल्लो कोसळ्ळो अशें थोडोसो अर्द मोडलेलो आनी अर्द उरलेलो म्हणून तितून 2 व्हिलर वयताली आमी गरज करून कशें तरी मागीर जेन्ना काम सुरू जालें की ना तेन्ना आमी सावयरीच्यान वयचें पडटालें म्हणजे जवळ जवळ 8-10 किलोमिटर आमकां तशें वयचें पडटालें फोंड्या वयचें पडटालें आनी चडांत चड पावसाक लागून मातसो कामाक लेट जालो आनी कांय जालें ना तरी आसतना आमचे पंच सरपंच आमदार मंत्री हेंच्यांनी खटपट करून ते एकदांचें बेगीन तितलें जाता तितलें बेगीन करपाचें काम केलें आनी आयज तें जालें आनी तें उदका लागून तें फावंडेशन घालपाक मेळना असल्या कारणान ताका लागून तें बेगीन तळे सुकतकर रोखडेच तिणें हात घालता आनी मे पर्यंत पावसा पयलीं हें डांबरीकरण हें जावचें अशें म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाची ती कित्याक इश्कोला वयता ती भुरगीं कशे परिस्थिती वयताली तांकां 8-8 किलोमिटर 10-10 किलोमिटर त्या वटेच्या सावयरेच्यान हाडून स्कुला केरी पावची पडटाली अशें आनी हांवें पयलीं व्हाळाचें उदक येतालें पण तिणी फळी घालून आमकां हे परांज केल्ली पूण मागीर तळें बांदतकीर तें उरलें तें सगळें हांगासर 31 घरां आहा आमरखाण्या मागीर तेजे नंतर वेलका सुरू जाली सावयरे पंचायत लागली केरी आनी आमरखणी जो जुलयान जो पावस पडलो आनी त्या पावसान अत्यंत म्हत्वाचो सांको जो जवळ जवळ 30 घरां हांगासर लोक रावता आनी हो गरजेचो सांको सगळो कोसळून गेल्लो आनी जवळ जवळ पावसान हेजें काम करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसलें कारण हो सांको बांदतलो जाल्यार ताका सकयल देंवोन तो फावंडेशन घालपाकूय त्रास आसले आनी त्याच वेळार हांगासर एक तळें लोकांक हें बांदून काडचें पडटा आनी मोठी समस्या आसली लोकांची की तळें बांदच्या पयलीं हो सांको जावचो म्हणून तुमी पयलें आसलें गाडयो यो वच करपाक लागले तेंची गरज आहा ती भागलेली आसा त्या डिजान तळें बांदून काडलेलें आसा आमरखणीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू पेडणे तामोश्या सर्व्हिस रोड नाशिल्ल्यान बरोच त्रास सोंसचो पडटा म्हण लोक पिकार फाटल्या 2 वर्सां सावन MVR फकत आश्वासनां दीत आसात म्हूण अजून मेरेन सर्व्हिस रोडाचो पत्तो ना थळावे सांगतात सरकारान बेगोबेग हो सर्व्हिस रोड पुराय करचो म्हण थळाव्यांची मागणी रोड हायवे जाला थंयच्यान सर्व्हिस रोडाक कांयच करूं ना हेंच्यांनी पळोवंकूय ना हे आमी लास्ट टायम चवथी कडेन गणेश विसर्जना पुरती फुटपाथ करून घेतल्या पण हो आमचो हे आसा पळय सर्व्हिस रोड हेका कोणूच पळयना अजून उगव्याच्यान पळयला तुमी जाल्यार सारको डेंजर जावन येयल्लो आसा आमची भुरगीं इस्कॉलाक वयता
आतां ते तो रोड आसा त्या इस्कॉलाक वयता, थंयच्यान भुरगीं जाणटेली बँकेक वयता. थंय इतली फोंडकुलां पडल्या, पावसान रोड तो सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. ते सगळे व्हाळाक सकयल माती गेल्या. तेका लागून ते कंपाऊंड वॉलय ना आसा, कंपाऊंड वॉल अर्दवट बांदून दवरल्या, ती फूल बांदूंक ना, तेका लागून ती माती सगळी व्हाळान वयता. तर ती म्हाजी इतलीच मागणी आसा सरकारा कडेन, आमकां सर्वीस रोड करून दिवपाचो. सगळ्या गांवाचे सर्वीस रोड केल्या, फक्त आमच्या तामोशानूच कित्याक सर्वीस रोड सांडला. तामोशा गवंडी वाड्यार दोनूय सायडीन सर्वीस रोड सांडला. त्याय सायडीन कंप्लीट करूंक ना, ह्याय सायडीन कंप्लीट करूंक ना. फक्त आमच्या पंचांक आश्वासनां दिता येयल्ल्या दिसा की आमी करता. केन्ना करता? हांव MURच्या इंजिनियरा कडेन स्वता गेलो हांगा काम चालू आसलें तेन्ना. तेणी म्हाका सांगलें लेबर घालता, आपूण करून दिता. पूण आजून काय त्या आश्वासनाची पूर्तता जाल्ली. हांगा काम चालू आसलें तेन्ना इंजिनियर, तेजे मेन इंजिनियर आसले तेन्ना हांव स्वता उलयल्लो. म्हाका सांगलें साहेब तुमकां हे आमी 4 व्हिलर जावपाक सर्वीस रोड करून दितले म्हणून. 4 व्हिलर जावपाक रोड तुमकां हायवेक टच करून दिता म्हटलें. पण 4 व्हिलर सोडून घाल, पांय वाट जावपा सारकी सुद्दां वाट तेंच्यांनी दवरूंक ना. ह्या पावसान करता म्हणून सांगलें, अजून कितें हें करूंक ना. आतां पळय हांगा जॉबाक वयतात भुरगीं, इस्कॉलाक वयतात, ताका वचूंक वाट ना त्या सायडीन. हे सायडीन पळय हांगासर सकयल व्हडो घातलेलो आसा, ताका हॉट मिक्स करता म्हणून सांगलें, ते अजून कितें करूंक ना. आमी सांगून तांकांय वाज येयल्ले. आतां कितें करूंचें तेच आमकां कळना. तेंचे खातीर जाता म्हणून इतलें एश्युरन्स दिवंक शकता तांकां. म्हाका चान्स नासलो सर्वीस रोड म्हणून तेंच्यांनी मागीर करता म्हणून सांगलें. लोकांची पयलींच गेल्ली आतां भाटां, आनी त्या सर्वीस रोडा खातीर आनी तेंचे आसलेले वचा म्हणून तेच्या खातीर आमी कितें हें करूं ना. हे रोड असो आसा न्हू कंप्लीट गांवांत आमकां वचोंक, ते सायडीन आसा सर्वीस रोड गांवांत वचोंक. जालें जाल्यार बरेंच जालें तशें कितें गेलें जाल्यार प्रोविजन करून. पूण हे पयलीं इमर्जन्सी हो रोड तरी आमकां करूंक जाय आसलो न्हू. सर्वीस रोड तेंच्यांनी करून दिता अजून काय यत्न करिना कितें. दुकानांतल्यान 1 लिटर उदक विकत घेवचें आसलें जाल्यार एक मनीस सादारण 20 रुपया मोडटा. मात भौशीक बांदकाम खातें 1000 लिटर पिवपाच्या उदकाची पुरवण फकत 3.50 पैशांनी करता. PWDच्या मुखेल अभियंत्याच्या मता प्रमाण पिवपाक येता त्या नळाच्या उदकाचेर ट्रीटमेंट प्लांटात पयली प्रक्रिया करतात आनी उपरांत मान्यताय प्राप्त NABL लॅबोरेटरीत तपासणी जाता. भौशीक बांदकाम खातें सुमार 96% प्रक्रिया केल्ल्या उदकाची पुरवण लोकांक करता. खात्यान धरणां, बांयो आनी न्हंयो ह्या सारकेल्या वेगवेगळ्या स्त्रोतांतल्यान उदक काडटा आनी साळावली, गांजे आनी वॉटर फिल्टरेशन प्लांट ह्या सारकेल्या उदक शुद्धीकरण केंद्रांनी ह्या उदकाचेर प्रक्रिया करता. PWDचो मुखेल अभियंतो संतोष म्हापणेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका पिवपाच्या उदकाच्या बाटलेचें मोल सुमार 20 रुपया आसा. मात PWD 1000 लिटर उदकाचेर फक्त 3.50 पैसे मेळटात. उदक कशें येतात, आमी खूब उदक वेस्ट करता, गाडयो धुता. हे ड्रिंकींग वॉटर आमी जे 3.5 रुपया फक्त 1000 लिटरांक दिता. एक बाटली तर आमी भायर घेवंक गेल्यार 20 रुपया लिटर पडटा. पूण हे 3.5 रुपयान आमी 1000 लिटराचें उदक सप्लाय करता. तशेंच जे 16 क्युबिक मिटर पर्यंत ज्युडिशियसली उदक वापरता तांकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 0 बिलींग दवरला. म्हणजे ज्युडिशियस उदक वापरूंक जाय म्हणून. 16 क्युबिक मिटराचे वयर गेले की उदकाचें बील चार्ज जाता. अशें आमचे 38% लोकांक फ्री उदक मेळटा. वेगवेगळ्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान एकठांय केल्लें उदक मान्यताय प्राप्त NABL लॅबोरेटरीत तपासणे खातीर धाडटात. हे उदक प्रोड्यूस करता वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जे सावली आसा, जावं ओपा आसा, जावं osnode आसा, हांगा प्रत्येक कडेन आमची लॅबोरेटरी आसता, NABL एक्रेडिटेड लॅबोरेटरी. आनी थंय आमचे उदकाचे नमुने घेवन जे शुद्ध उदक तेंच आमी सप्लाय करता. परत आमचे प्रत्येक कडेन आल्तीन म्हण जे उदचो एरिया आसा थंय आमचे OHR म्हणजे ओवरहेड रिजर्वर, GLR ग्रावंड लेवल रिजर्वर ज्या ज्या एरियेन जाय पडटा तशें आमी बांदलेले आसा. आनी तें उदक थंय येवन त्या टांक्यांनी भरता आनी थंय सुद्दां आमचें टेस्टींग जाता. म्हणजे आमचें उदक ड्रिंक फ्रॉम टॅप म्हणून येता, ही आमी हाजेर वता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. फटीचो IAS अधिकारी जावन कळंगूटचे थळावे आनी वेवसायिकांक धमकायले खातीर कळंगूट पुलिशेन एकट्याक अटक केल्या. अटक केल्लो मूळ छत्तीसगड रावपी 31 वर्सां पिरायेचो मनोज कुमार म्हण वळख पटल्या. कुमारान खंय बागा दर्यावेळेर वयल्यान 2 शेक आनी क्लबांनी वचून तांचो धंदो बंद करचो म्हूण धमकी दिल्ली. Kalangut police has arrested one fraudster, namely Manoj Kumar, who is from Orissa, for impersonating as an IAS officer. This Manoj Kumar came to Goa some time back and visited Kalangut. There he hired one taxi and he showed a fake identification card impersonating as
IAS officer from Orissa. He claimed that presently he is working in Orissa, but he will soon be transferred to Goa. He visited several clubs in the area of Kalangut and impersonating as an IAS officer threatened them to shut their business establishments. After registration of a complaint, Kalangut police has finally traced this Manoj Kumar and has arrested him. And further investigation in this matter is going on. Mukesh Kumar for Prudent. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.